आपणे केल्लो आरोप खरोच आसा तेन्ना आपूण माफी मागचो ना. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान कालुसाक जाप दिल्या. हांव जर चुकलेलो जाल्यार त्या वेळार ताचेर चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. चर्चा जावंक ना हाचो अर्थ आपणे केल्लो तो आरोप खरोच आशिल्लो अशें वेंझी म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. As per rule 136, I have done my duty. If I wouldn't have done it that day, I think the generation to come and all the youngsters of Goa would have questioned me. As per rule 136, you had the right to say and to question on the competency of the legislative assembly. And I have done that. And जरी तरी हांव रॉंग आशिल्लो, खंय तरी चुकलोलो जाल्यार ते वगता तेजेर डिस्कशन चर्चा करपाक जाय आशिल्ली आनी चर्चा जाता आशिल्ली. सो चर्चा जावंक ना तेच म्हणून दॅट मीन्स माय क्वेश्चन स्टँड्स. नो, इट इज फेर इनफ. एंड एज पर आर्टिकल 652, जरी तरी फॉर द बेटरमेंट एंड द लार्जर पिक्चर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कुमदाज आनी हें सेशन चालू केल्लें. सो दॅट मीन्स वी हॅव डन अ रॉंग रेजिस्ट्रेशन. आमी इन अ रॉंग वे वी हॅव गॉन अहेड टू गेट दीस अमेंडमेंट डन. आनी गरज नासली. सजेशन दिवपाक जाय, कन्सल्टन्सी करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तो टायम न्ही. पयलीं वचून करून जाता आशिल्लें, अमेंडमेंट हाडून जाता आशिल्लें. सो ऑल आय वूड से इज दॅट वी आर हियर एंड वी वील कंटिन्यू आवर फायट. इट इज नॉट इजी. जे भशेन अमित बाबान सांगलां, वाल्मिकी बाबान सांगलां, वी वील फायट. वी वील एन्श्योर दॅट वी वील लर्न, एड्युकेट आवर सेल्व्स and make sure we protect the rights of Goa and we protect the rights of Goans.